नमस्कार गोमंतक टीव्हीशी तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार हांव दीप्ती काकोडकाराचे लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयच्यो मुखेल खबरो। 1990 जावपाक जाय आशिल्लें बायलां खातीरचें आरक्षण म्हणटा कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो। पोंबुर्फा बांदिल्ल्या गणपती विसर्जन शेडीचे आमदार कार्लोस फेरेराचे हस्तुकी जाले उक्तावण। पंचायतीच्या सहकार्यान उबारले शेड। चवथ फक्त मौज मजेची परब न्ही जाल्यार कलाविष्काराची एक बेस बरी माची। गोंयभर जायत्या जाणांनी केल्या इको फ्रेंडली गणपती सजावट। गोंयभर बायलांनी व्हडा भक्ती भावनेन केली गौरी पुजा। पक्षान संद दिली जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान लोकसभेची वेंचणूक लडोवपाची आसा तयारी म्हणटा गिरीश चोडणकर। पक्ष फुडाऱ्यांकडेन उलोवप जाल्ल्याचें गिरीशाचो दावो। आनी दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलांतल्यान दुयेंतींक धाडटात खासगी हॉस्पिटलांनी आमदार वेंचीचो दावो। भलायकी मंत्र्याचेर केली टिका। आता खबरो विस्तारान। बायलां खातीरचें आरक्षण खरेपणी 1990 जावपाक जाय आशिल्लें पूण तें जालें ना। जनगणना तशेंच प्रभाग फेररचणूक जाल्या उपरांत आमकां 2027च्या विधानसभा वेंचणुकीन 13 बायल आमदार वेंचून येतली अशें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता। संसदेत बायल आरक्षण बिल हाडून ते पास केल्ले खातीर आमदार मायकल लोबोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची तोखणाय केली। I think it should have come up in the year 1990s. 1990s and the women reservation bill 1992 to 2000 तेन्ना ते येवपाक जाल्ले। प्रयत्न खूब जाले पूण येवंक ना। आतां येयल्ले हा फ्युचरान जो तर हे सेन्सस कंप्लीट जालो आनी डिलिमिटेशन कंप्लीट जालें जाल्यार आमकां 2027 13 महिला आमदार जे आमी सदांच म्हणटा वुमन एम्पावरमेंट। आमी खाली भाशणां करता पूण ते खरें वुमन एम्पावरमेंट जावपा खातीर गोंयांत महिला असेंब्लीन आसतली, महिला मिनिस्टर आसतली, म्हणजे एवरी 5 years महिला मिनिस्टर आसतली। एकले नाल्यार 2 जाण नाल्यार 3 जाण नाल्यार 4 जाण चीफ मिनिस्टर पासून आसतली। हे हांव इतलें सांगूंक सोदतां म्हणजे लेजिस्लेशन्स जे असेंब्लीन डिबेट जाता तितून भाग घेवपाक, लेजिस्लेशन्स घडोवन हाडपाक, बिलां मांडपाक महिला फुडें आसतली। हे इतलीं वर्सां जावंक ना। ती जाल्या पळय ती खूब विक्टोरिया फेर्नांदीस तेजे पयलीं शशिकला ताई आनी खूब आमदारां जाल्या पूण फुडें 13 आमदार अशे येवपाचेच आहा। हें बिल जे हिसपान पास जालां ते आफ्टर सेन्सस आफ्टर डिलिमिटेशन वी एक्सपेक्ट 2027 Goa Legislative Assembly to see 13 women MLAs passing bills, making laws. म्हणजे सगळे हितून एडमिनिस्ट्रेशनान आसूं बाकीच्या हितून सगळी म्हाका दिसता महिला फ्रंट रनरान आसतली। ते इतले वर्सां जावंक जाय आसलें। वी आर व्हेरी हॅपी दॅट आवर प्रायम मिनिस्टर हॅज फायनली डिसायडेड दॅट समवेअर इट हॅज टू स्टार्ट अँड इट हॅज स्टार्टेड। पोंबुर्फा बांदिल्ल्या गणपती विसर्जन शेडीचे थळावा आमदार कार्लोस फेरेराचे हस्तुकी उक्तावण जालें। ह्या नादी कार्लोसान फुडाकार घेवन गणपती विसर्जनाची सुवात नितळ करून घेतिल्ली। ते उपरांत आता पंचायतीच्या सहकार्यान हांगासर शेड उबारल्या। Honorable Sarpanch of Village Panchayat of Pombulfa, Deputy Sarpanch Shankar Bude, then आमचो पंच मेंबर हिंगाचो सूर्या हडफडकर, समीर चोडणकर पंच, गोकुलदास हालनकर आमचो पंच मेंबर, मागीर समीर चोडणकर, सोनिया चोडणकर, and all my dear friends, VDC member Alvito, who is very active, and all my friends who have come here.
आज आमी हिंग शेड घायले ते पोंबुर्पा पंचायतीन लोकां पासत बेनिफीट करपा आनी आय एम व्हेरी ग्लॅड दॅट दे हॅव टेकन दीस टास्क. तेच पयलीं आमी डिसिल्टिंग करून गेल्ले पयली पाटी नॉर्थ गोवा ते मशीन हाडले आमी उदकां वचोन साफ केलें. केन्ना साफ नाशिल्लें हिंगा आनी हांव खूश आसा की लोकां पासत आमकां टायम टू टायम पावले म्हूण मशीन पावले आनी आमी पासून आतां पंचायतीन शेड बांदले म्हूण हांव पासून तांकां देव बरें करूं म्हणटा. सो आय एम हॅपी दॅट वी कॅन डू समथींग फॉर द पीपल बिकॉज दीज आर द थिंग्स वीच आर रिक्वायर्ड फॉर द बेनिफीट ऑफ द पब्लीक अँड इफ इट इज डन इन अ प्रॉपर टायम देन लोकांक बेनिफीट आसतलें. थँक यू वेरी मच फॉर ऑल कमिंग हियर अँड बीइंग पार्ट ऑफ दीस. चवथीच्या निमतान घराघरांनी बाप्पांचें आगमन जाल्लेच आसा. गणपती बाप्पांच्या आगमना खातीर भक्तगणांनी वेगवेगळ्या सैमीक घटकांचो उपेग करून सुंदरशी माटोळी बांदल्या. ते भायर जायते कडेन वेगवेगळे देखावे केल्यात. पळयात गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. चवथीक घराघरांनी आमकां सुंदर अशी सजावट आणि माटोळी बांदिल्ली पळोवपाक मेळटा. हंसापूरच्या मळी कुटुंबान सैमातल्या विंगड घटकांचो उपयोग करून गणपती समकाराचो देखावो तयार केला. हे आम्ही पर्वत दाखयला आणि शंकराच्या जटांतल्यान उदीक काडून. ओके. हे आता करपाक न्हू साहित्याचो कसले साहित्य वापरल्या तुम्ही? आम्ही कापूस लायला, भितरल्यान लायटी घातल्या, गवताचे बॉल केल्या आणि आम्ही डब कसो करून दाखयल्या आणि इको फ्रेंडली केला. इको फ्रेंडली साकाचे हे बीन करून साकाचो वापर केला. आणि हे आता विजा बी कशे दाखयल्या तुम्ही? विजा जगमट जाता पळय हय लायटीचे. हे सुपा बिपा ही आम्ही आमचे हरिजन लोक आहात त्यांच्या कडल्यान करून घेतलेली आहा. ओके. आणि हे इको फ्रेंडली डेकोरेशन केल्ले आहा. आता एका जे साहित्य लागल्या पळय ही सुपा म्हण जळा म्हण किंवा बांबू कितले लागले असे अंदाज? 300 मानगे असे आमकां लागलेले आहा. ते मानगे काड करून आम्ही ते त्यांच्याकडे करपाक दिले सपोर्टचे ते हरिजन लोक. ओके. त्यांच्यानी ते करून दिले. आणि नागपंचम झाली का हे डेकोरेशन चालू करता. नागपंचम सुरू झाले काय मागीर टायमार कामारसून येऊन असे. तरी कितली मंडळी अशी काम करता भितर? एक लोकां सगळी मेळून आम्ही काम करता. गेल्या वर्सा कितें केल्ले तुम्ही? वेगळे डेकोरेशन गेल्या वर्सा केले? आम्ही सुपारे पासून म्हणजे सगळे सुपारेचे सुपारेचो साला बिला आहात त्याच्यापासून गणपती तयार केलेलो. अंदू कितले दिसा गणपती? अंदू 9 दीस गणपती आणि सगळ्यांनी गणपती बघून येवचे. माटोळी बांधप ही एक कलाच. आर्थिक दृष्टीन जरी खर्चीक असली तरी लेगीत व्हडा उमेदीन आणि भक्तिभावनेन लोक गणपती बाप्पाची सेवा करतात. कुर्टी फोंडेच्या विशांत गावडे आणि श्रीकांत सतरकर हांच्या घरात बांधिल्ली कलात्मक अशी माटोळी कांतारा सिनेमातलो देखावो साकारून विशांत गावडे हाचे घर चवथी खातीर सध्या फोंड्या महालात आकर्षणाचे थळ जाल्ले आसा. तर श्रीकांत सतरकर हाणें कुळागरांतल्या वस्तूंचो उपयोग करून पर्यावरणपूरक सजावट केल्या. तशेंच ताणें माटोळेत नटराज गणपती साकारला. नमस्कार, माझे नाव विशांत वसंत गावडे. केळबाय कुर्टी फोण्या या गांवांत हांव रावतां. आमी अंदू माटोळीक एकूण 315 आयटम इन्क्लूड केल्ले आसा. फोण्या वाठारांत थोडे गांव तशें तिसवाडी, धारबानोडा, मागीर बार्देस, सत्तरी आनी सांगे वाठारांत थोडे आमी गांव भोंवून हे सगळे आमी जिन्नस एकठांय केल्ले आसा. अंदू आमी माटोळेंत कांतारा हें रूप साकारलेलें आसा. कांतारा करपाचो एकूच उद्देश आसलो की कांतारा मुवीन आमी पळयलां जशें की सैमानी जंगल हेजो तो राखणदार अशें मुवीन दाखयला. तोच उद्देश घेवन हांव लोकांक एक मेसेज दिवंक सोदतां की आमी आतां जंगलाची नाशाडी, सैमाची नाशाडी आनी असो हेका सैमाक आमी प्रदुशण हेतूंतल्यान माध्यमांतल्यान आमी त्रास करपाक अशें लागलेले आसा. सो त्या खातीर हांव एक मेसेज दिवंक सोदतां की आमी फुडल्या जनरेशना खातीर हे आमी राखून दवरपा खातीर आमी हे सगळे नाशाडी जे केल्ले आसा ते आमी बंद करपाची गरज आसा. आणि सतरकर कुटुंबाची माटोळी आमी हे फावटी उंदराचेर नटराज गणपती हे केला माटोळी फळांचो. जवळ कितली फळां लागली? जवळ आमी 300 फळां लायल्या हेका. 300 फळां. हय. आणि जे तुम्ही सगळे हांगा इको फ्रेंडली टायप केला देन कित्या पासून केला आणि कशें कितें केला? आमचे आमी फक्त माडी हेचे विश्व माडी जाल्लेलो
त्यांचे हे आम्ही तरेतरेकवार सगळे हे केल्या, डिझायनर केला आणि आम्ही हे सगळे माडयो ज्यो आमच्यो पेड्ड्या जाल्ल्यो आसा म्हणजे मरण गेल्ल्यो ते माडयो हाडून आमी हे सगळे इको फ्रेंडली हे सगळें डेकोरेशन केलें आसा. तितूंत ही आमची माटोळी आमी एका 300 फळां बांदून गणपती आनी हो उंदीर म्हणजे उंदराची गणपती आसा, हो नटराज गणपती आसा. ते आमी तशें महादेवाचें लिंग केल्लें आसा. तेका वळाची फळां लायिल्लीं आसा, तेका ती खोपटी केल्ली आसा, तेका गोठी लायिल्ली आसा. सगळें आमी हे अशा तरेन गोंयच्या विंगड विंगड गांवांनी आमकां पर्यावरण पूरक अशे देखावे आनी माटोळी बांदिल्ली पळोवपाक मेळटा. गोमंतक टीव्ही खातीर पेडणेच्यान निवृत्ती शिरोडकर आनी फोंडेच्यान एकनाथ. दिवचल मालांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत देवी म्हळ्यार गौरी पुजनाची उमेद फाकल्या. दिवचलच्या वाळशी सयत दुमाशे आनी हेर वाठारांत शेनवारा देवी म्हळ्यार गौरी पुजन सुवाळो पारंपारीक व्हडा उमेदीन मनयलो. गांवांतल्या सवाशीण पद्दतीन बायलांनी न्हंय बांयो वा हेर सैमीक उदका स्रोतांचेर वचून गौरी रुपान उदक घरा हाडून ताचें पुजन केलें. बायलांनी हौशें भरून ते देवाक दवरलें. देवी पुजनाक शेकड्यांनी वर्सांची परंपरा आसा. सर 9 देवी आहा तळेश्वराच्या थळान आनी 9 देवी म्हणजे आमी आंब्याचो ताळ, हळदीचो थांब, 7 गुणे 7 सुतयो हळकून डाली, नाल, कपडो हेचेर घालून आमी तयारी करून सगळे जमून तळ्यार हाडटा. तळ्यार वचून आमी तळ्यार पांय देवा कडेन विडो दवरून पांयां पडटा आनी मागीर आमी तळ्यान देवान भरता. सगळे धुवन घेता, तळयेन पाण्याचो विडो सोडटा आनी आमी तो भरून घेता. आनी प्रत्येकाक हांवें एक घोट घेवन जाणटे म्हणा म्हाज्या पयलीं जाणटी एक आसली ती 1 वर्स पयलीं गेली म्हणून आतां हांव करता आनी ती घोट घेतल्या उपरांत सगळ्यांक हांव भरून दिता आनी मागीर प्रत्येक आपल्या आपल्या घरांनी व्हरून दवरता देवाच्या गणपतीच्या. पण साधारण हे आता तुमच्या देवीक कितल्या वर्सांची परंपरा पिढी 4 पिढी म्हाजी ही 4थी पिढी आणि आता इतरांचे वेगवेगळे गावड्यांचे आहा, नारुकर आहा, काजारी आहा आणि आम्ही काढतो. तोंडान गोड घेवन उलयता वचतात आमच्या आनी घरान भितन घेतल्या उपरांत ताची पुजा केली काय दनपारां नैवेद्य दाखयलो काय हौशे भरता आमी हांगा आनी दारान सगळ्यांच्या गणपती कडेन देवीं कडेन हौशे व्हरून दवरता. आनी संध्याकाळच्या आमच्या तिनसांजच्या वेळेर आमकां पावपाक वयता 8 पर्यंत तेन्ना भाजी भाकरीचो नैवेद्य दाखयता. लंच टायम बुलेटिनान घेवे एक ल्हानसो विसव. खंयच वचूं नाकात. फुडल्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. समेस्तांक चवथीची उर्बेभरीत परबी. शुभेच्छुक उषा नागवेकार, नगरसेविका पेडणे. वार्ता विघ्नाची दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपाशयाची सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ. सण उमेदीचो, सण खोशयेचो, सण नेवऱ्यो मुतकांचो. ह्या खोशयेच्या परबेची समेस्त गोंयकारांक चवथीची परबी. गोंय पर्यटन खात्याच्या वतीन समेस्त गोंयकारांक चवथीची उर्बेभरीत परबी. ही चवथ तुमकां सुखाची आनी समृद्धीची जावं हीच गणपती लागीं प्रार्थना.
मांगल्याची मूर्ती तुमचे जिणेन मंगलमय वातावरण घेऊन येवो तुमकां बरी भलायकी आनी यश आवनेता. चवथीची समेस्त गोंयकारांक मंगलमय परबी. शुभेच्छुक अमित पाटकार, गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष. विसावा उपरांत परत एक फावट येवकार. आतां वळया फुडल्या खबरांकडे. दक्षिण गोंया खातीर आपल्याक संद दिली जाल्यार आपूण अवश्य लोकसभा वेंचणूक लढयतलो अशें CWCचो परमनंट इन्वायटी गिरीश चोडणकरान गोमंतक टीव्ही दिल्ल्या मुलाखतींत सांगलें. काँग्रेसीचे उमेदवार थारोवपाची प्रक्रिया थारिल्ली आसा. 3 स्तरांचेर नांवांची छाननी जाता आनी उपरांतूच उमेदवार थारता अशें काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकरान सांगलें. एक तर हांवें नाजाल्यार अमित पाटकरान हें सांगपाक जाय की आमी झगडटात म्हणून. डेफिनेटली आमी जेन्ना जेन्ना इश्यू जाता आमी बसोन डिस्कसूय करतात, पार्टीचे स्ट्रॅटजीजूय चलयतात. पूण हांव कमी आसता. कंप्लेन आहा तेंची, अमित पाटकर येयला आनी गिरीश चोडणकर दिसत ना म्हणून खंयच. ना, हांव रिजायन जातकर हांव परत म्हज्या टिचींग जॉबाक परत जॉयन जालो. पयलीं म्हणजे स्क्रिनींग कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करपा पडटली, प्रदेश इलेक्शन कमिटी आनी तेजे नंतर केंद्रांतली सेंट्रल इलेक्शन कमिटी. सो कॅन्डिडेटाचे बद्दल हें करपाची हे पावर ह्या 3 जाणां आसा. तो पावर आनी कोणाकूय ना. तो CWC हांव परमनंट इन्वायटी जालो न्हू, तो पावर म्हाकाय ना. प्रदेश इलेक्शन कमिटी ती एप्लिकेशन स्क्रुटनायज करतली, तेजे नंतर स्क्रिनींग कमिटीक धाडटली आनी स्क्रिनींग कमिटी सेंट्रल इलेक्शन कमिटी. तेजे पयलीं कदाचित डिस्ट्रिक्ट कमिटीकूय जर पावर दिले जाल्यार डिस्ट्रिक्ट कमिटी दोनूय त्योय बी ते नांवांची स्क्रुटनी करून ते मुखार धाडपाक शकता. हे फावट कितें म्हाजो प्रश्न तो अशें. हातूंक आतां पार्टी कितें डिसिजन घेता ते फॉलो करप. हांव पार्टीचो एक सेवक आसा. पार्टीन सांगलें की तूं इलेक्शन लडनाका, मैदानान देंव. सपोज देंवनाका म्हणल्यार देंवलो ना. देंव म्हटल्यार देंव. देंव म्हणल्यार देंव. लास्ट असेंब्ली इलेक्शनाक तेंच जालें. असेंब्ली इलेक्शनाक सांगलें पार्टीन की तूं असेंब्ली इलेक्शन कॉन्टेस्ट करनाका, तूं लोकसभेक तुजें हें पळोवया म्हणून त्या टायमार. सो त्या टायमार लास्ट टायम आमी असेंब्ली तुमी खंय कॉन्टेस्ट करपा आशिल्ले? फातोड्डा? ते पक्ष ठरयताले. तुमचो मतदारसंघ असो नाशिल्लो, तुमी बट कॉन्टेस्ट करपा आशिल्ले. बेसिकली तयारी करताले आमी. इलेक्शन म्हणजे सगळ्यांक जें आशिल्लें की एज अ प्रेसिडेंट हांवें कॉन्टेस्ट करपाक जाय आशिल्लो म्हणून. पूण सेंट्रल लिडरशिपीकूय भितर 2 हें आशिल्ले, व्हीव आशिल्ले की जे बाकीचे केंद्रीय लिडर आशिल्ले तांकां दिसपालें की हांवें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक जाय. पूण आमचो इंचार्ज जो आशिल्लो दिनेश गुंडूराव ताका दिसतालें की हांवें करप न्ही, हांवें फूल ऑर्गनायजेशनाचेर 40 मतदारसंघाचेर फोकस करचो. अशी एक वेगळी रणनिती आशिल्ली. आनीक तेजे नंतर म्हाकाय दिसलें की हांवें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करप ना. आनी त्या हाजेर केंद्रीय नेतृत्वाकूय मागीर हांवें बाकीच्यांकाय सांगलें की ती स्ट्रॅटेजी सारकी आसा. तेणें म्हणलें यू ट्राय टू फॉर द नेक्स्ट पार्लमेंट इलेक्शन लोकसभा. हें सांगलेलें तुमकां तेन्ना की लोकसभे खातीर तेन्ना स्ट्रॅटेजीज तश्योच जाल्यो न्ही, डिस्कशन जालें. तुमी आसा कितें आसा, टायम बदलता, वेळ बदलता. म्हाका इच्छा आसली जाल्यार सुद्दां पार्टीची ती इच्छा आसपाक जाय. तुमी उलोवनूय दाखोवंक जाय न्ही बाबा आपूण इच्छूक आसा म्हणून. म्हाजे लिडरशिपी कडेन हांवें कितें उलयलें हेजेर चर्चा जाली तेन्ना हांव उलयल्लो आसा की तुमी उलयल्या जे हांव पब्लिकाक आमी पार्टीचे एक लॉयल कार्यकर्ते आसा, पार्टीचो निर्देश मानून आमी काम करतात. हे फावट प्रेफरन्स सावथ गोवा जर तुमकां हें दिलें जें कितें आसा तें. पूण म्हाका एक दिसता की हांवें प्रत्येक इलेक्शन हें पक्षा खातीर लढलां, म्हाजे खातीर लढलां. पूण ह्या खातीर म्हाका जर ऑप्शन दिलें जाल्यार हांव इलेक्शन म्हाजे खातीर पार्टी खातीर जालेंच, पूण म्हाजे स्वता खातीर इलेक्शन लडपाक. कारण एक तरी संदी मेळपाक जाय स्वता इलेक्शन लडपाक. स्वता काम केलें संघटनेचें अशें दिसता तुमकां. आतां खंय तरी एक इश्यू खंय तरी लोकसभेत नाल्यार विधानसभेत तरी म्हाका मेळपाक जाय इलेक्शन जे म्हाका जाय थंय कॉन्टेस्ट करपाक. हांवें पार्टी खातीर सगळ्या कॉन्टेस्ट केली इलेक्शन जें जें गरज आसता. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांतल्यान दुयेंतींक खासगी हॉस्पिटलांनी धाडटात म्हणून आपाचो आमदार वेंचीचो दावो. होच विश्वजीत राणेचो हेल्थ मॉडेल काय म्हणून वेंचीचो प्रश्न. विश्वजितान दक्षिण गोंयच्या आमदारा वांगडा दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाची पळोवणी करची अशी वेंचीची मागणी. गोंयचो हेल्थ मॉडेल हो देशांतलो हेल्थ मॉडेल असो दावो भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत करता.
मात हो दावो बाणावलेचो आपाचो आमदार वेंजी विएगसान खोडून काढलो. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांतल्या दुयेंत्यांक खाजगी हॉस्पिटलांनी धाडटात असो दावो करतना वेंजीन भलायकी मंत्र्याचेर टिका केल्या. आज प्रॉब्लेम जालो की प्रमोद सावंताक प्रायव्हेट करपाचो टायम येयलो. प्रमोद सावंत गव्हर्नमेंट नीड्स टू बी प्रायव्हेटायज्ड. ऑलमोस्ट जालें तेगेलें प्रायव्हेटायज कित्याक ऑलरेडी एक मनीस हांवें दवरलो आहा गुजरातासून चोवपाक मॉनिटर करपाक तेका. सो ही इज अदानीज मॅन इज बीन ऑलरेडी देर. तेगेलोय गव्हर्नमेंट हो प्रायव्हेटायज करपाचो टायम पावलो. आय थिंक यू आर अ रेफरल हॉस्पिटल. एटलीस्ट गिव अ रेफरल टू जीएमसी. तुमकां एम्बुलन्स आहा सगळें जीएमसीकून धाडाय तेंकां. तूं प्रायव्हेट हॉस्पिटलां पुसपा सोदताय जाल्यार हें कशें जातलें. अदरवायज यू ऑल टेक ओवर ऑल द हॉस्पिटल्स. जे भाशेन कोविडा तुमी टेक ओवर केलें. यू ऑल टेक ओवर. यू सॉर्ट आउट युअर कमर्शियल्स एंड यू टेक ओवर. सगळीं हॉस्पिटल जी प्रायव्हेट आहाय यू ऑल टेक ओवर. लेट द गव्हर्नमेंट टेक ओवर द स्किम्स आनी लेट एवरीबडी गेट गुड सर्वीस. कित्याक तुका सर्वीस दिवपाक जायना. तुमी गव्हर्नमेंट प्रायव्हेट करपाक उबो दिलो आहा आनी म्हाका दिसता दिस इज द बेस्ट सोल्युशन. ज्या प्रमाण बीजेपी सरकाराक गव्हर्नमेंट गोंय आहा तो प्रायव्हेट करपाचो टायम येयलो आहा. आय थिंक द गव्हर्नमेंट नीड्स टू बिकम अ प्रायव्हेटायज इन्स्टिट्यूशन. कित्याक तुमकां आनी तें सांबाळपाक जायना. हेल्थ डिपार्टमेंट इज ऑलरेडी गोईंग इन दीस मॅनर आनी रेस्ट द एंटायर गव्हर्नमेंट इज फॉलोइंग. आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ विश्वजीत राणे म्हणजे रिक्वेस्ट तुका तूं बरें काम कोत्ता. थिंगा जीएमसी वयता कितें कोता कोणा सॅक कोता कितें कोत्ता म्हाका खबर ना कित्याक कोत्ता. बट हिंग यो साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान यो. हांवूय येता तुजे बरोबर दुसरे आमदार सगळे आमी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान एक नोदोर माल तुवें गोय नोदोर माल जाल्यार थिंग सारकें ताळ्या पडत. इट इज अ रिक्वेस्ट. ते सावंताक प्रायव्हेटायजेशनाक तूं पडनाका. तूं यो हिंगा साऊथ गोवा गणेश चतुर्थी जायन ह्या वीक. नेक्स्ट वीक यू प्लीज कम हॅव एन इन्स्पेक्शन and let us put things right. नाजाल्यार सदां अशें करून भाशण दिवन जावपा नाका म्हाका. So this is an appeal to the honorable health minister to come down to South Goa, come to the South Goa district hospital next week, make time, make a checklist, get all your team and let's put things organized so that we are heading after Ganesh we are going to have Diwali. Diwali is Christmas I think. So these are seasons now. People need support. दुयेंत जाताय लोक. I think this is the request. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पीओपीच्या गणेश मुर्तींक बंदी आसतना लेगीत लोकांनी ह्यो मुर्ती हाडून तांचें पुजन करून ते विसर्जीतूय केल्यो. दर वर्सा चवथी आदी ह्यो मुर्त्यो हाडच्यो न्हय अशी जागृताय करून लेगीत कांयच फायदो जायना. मोर्जे आनी कोलवा पीओपीच्या गणेश मुर्त्यांची विटंबना जाल्या. यात विसर्जना उपरांत गणपतीच्या पीओपीच्या मुर्तींची जाल्ली ही दुर्दशा. कासरवर्णे पेडणे हांगासरली ही परिस्थिती. 1.5 दिसांचे गणपतीचे विसर्जन करून 2 दीस जाले मात ह्यो पीओपीच्यो मुर्त्यो अश्यो उफेतात. मुर्त्यांची अक्षरशः विटंबना जाल्या. सरकार फक्त आव्हानाच करता. एक्काय चित्रशाळेचेर सरकारी यंत्रणेन गणपतीच्यो मुर्त्यो तपाशिल्ल्यो दिश्टी पडूंक नात. सरकारी यंत्रणाय सुस्तेल्या. लोकांची तर विचारूच नाकात. ते सुदारतले अशी आशाच ना. पेडणे म्हालान जायत्या चित्रशाळेत प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्त्या गणपती विकले वतात आणि हाचेर सरकार कांयच दखल घेयना की काय अशें दिसून येता. आयज आमी ज्या भावनेन गणपतीची पुजा करता आणि मागीर ताचे विसर्जन करता पण विसर्जन करत असताना ताचे विटंबन जाता. ती व्यवस्थित विसर्जित जायना. ही चित्र हांगर कासारवणे एका तळयेन दिसता. प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे मुर्त्यो हाडल्या उपरांत आणि तेजें पूजन केल्या उपरांत काय स्थिती जाता हे ह्या गणपतीच्या पळयल्या उपरांत दिसता. हे दुःख आसा. सरकारान आणि प्रत्येक गणेश भक्तान विचार भावना दवरून आपूण श्रद्धा देऊन जे आपल्या गणपतीचे पूजन व्यवस्थित करता त्याची विसर्जनही व्यवस्थित जावपाक जाय. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो व्यवस्थित विसर्जित जायना ही स्थिती दिसून येता. सरकारान वेळोवेळार सांगलेले आसा की प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो विकपाक बंदी आसा, हाडपाक बंदी आसा. पूण हस्तकला महामंडळान अवनूय व्हडा प्रमाणान जांचे कडेन प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो आसात तांकांच मशिनां दिल्यात आनी तांकांच आतां अनुदान दितली. ही सरकारचे धोरण खंय तरी कुचकामी ठरत आसा. हाचेर कडक कारवाय जावपाची शक्यता आसाच. पूण करपाक जाय त्या नजरेन सरकारानूय काम करपाक जाय, जनतेनूय काम करपाक जाय. प्रत्येक गणेश भक्तान काम करपाची गरज आहा की आपूण ह्या फुडें केन्नाच प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मुर्तेचें पूजन करचो ना. जाचे कडेन भावना आसा, जाचे कडेन श्रद्धा आसा तो ह्या मुखार तरी अशे प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो विसर्जित करून ताचे विटंबन करचो ना अशें ह्या माध्यमातून आमी सांगता.
जशी परिस्थिती कासारवरणे उपरासल्या तशीच गणपतीच्या मूर्तींची विटंबना मडगाव कोलवा दर्यावेळी लेगीत पळोवपाक मेळ्ळी. गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकरा सयत गौरांग प्रभू मळकणेकार. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. समेस्त गोंयकारांक चवथीची मना काळजां सावन परबी भेटोवपी एंथनी बार्बोजा, भाजपा एसटी मोर्चा उपाध्यक्ष.